yara shikiri bari 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 yara lara kara shikiri yara lara bari lara dari kabaru shikiri dari kara shikiri dari kabaru kara shikiri dari dari kara lara dari 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 yara shikiri dari dari yara lara lara. Praise the Lord, praise the Lord. Lord, thank you, Jesus. Glory Jesus. Thank you, Shikiria Barakara Shikirindari Kabaru Daru Daru Dariara Shikiria Barikar Shibari Shikiri Barakara Sarana Bariara Nara Ridaria Bara Shikiri Dari 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 Daria Barikara Shikiri Bara Bara Bariara. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise God, praise God. Praise God. ओके सगळे आम्ही आमचे दोळे धांपया आबा बाबा आयच्या ह्या वर्त्या दिसा खातीर आमी तुका अर्गां दिता तुजे विशयान समजून घेवंक तुजी उतराची समजणी घेवंक आमी हर एकली आज ह्या एक झुमाच्या प्लॅटफॉर्मा मुखांतर एक जाल्ले आसता आमकां हर एकलें कितें आमचे थंय तो तुका जाणा जावचें तें तुजे विशयान समजणी घेवचेक ती तान आमचे थंय तुवें गायिल्ले पसत आमी तुका अर्गां दिता आनी ती तान आयिल्ल्या वेळार ते तान भागोवचे सकत त्या पवित्र आत्म्याक मात्र आसा पवित्र आत्म्या हांव म्हाका सगळेंच तुका समर्पण दिता म्हजी चिंतना म्हजे उतरां म्हज्यो आलोचन्यो सगळें हांव तुका समर्पण दिता जें कितें देवाचें उतराची सत आसा ती सारक्या रितीन आमकां हर एकल्यांक तूं शिकयतलें म्हूण ह्या क्लासींत आमकां शिकयतलें म्हूण आमी तुका अर्गां दिता तुका दिन वाजता जेजू आमच्या सोडवणदारा विशयांत जाता तितलें सत तूं आमकां शिकयत आसाय दीस आनी दीस चड आनी चड आमच्या देवा विशयान बापा विशयान तशें बापान धाडल्या त्या एकाच पुता विशयान जेजू क्रिस्ता विशयांत आमकां हर एकल्यांक समजणेन भरले पसत आमी तुका अर्गां दिता आसतना जी समजणी आज आमी स्विकार करूंक वेता त्या समजणे मुखांतर जें कितें आमचे थंय कृपेक जी आडखळ आसा आमचे भितर हे सताची शिकोवण आयकल्ल्या निमती ती हर एक आडखळ तुज्या त्या सताच्या शिकोवण्या मुखांतर ती बंदड नास केल्या पसती आमी तुका अर्गां दिता हे मागणे करता आमच्या सम्या सोडूनधरा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन Amen. प्रेज गॉड Praise God, sister. तर हांव म्हज्या लास्ट क्लासींत म्हाका वतना कितले लोक अटेंड जाल्ले म्हण हांव एक हांवें तुमकां एक देवाच्या मोगा विशयान अगापे मोग म्हळ्यार कितें ह्या विशयांत आमी शिकते आसले आनी ताचें जस्ट कंटिन्युएशन जावनूच एक टॉपीक घेतला हांवें लास्ट टायम हांवें सांगलें तुमकां दोन तरांची काळीज एक फातराचें काळीज आनी एक मांसाचें काळीज तर हें कितें इंडिकेट करता किंवा जस्ट थोडें एक थोडें रिविजन घेता लास्ट क्लासीचे तेजे मुखार हांव आयचे कितें शिकोवण आसा तें मुंदरसून व्हरता तो लास्ट एक फातराचें काळीज तुमी इमॅजिन करून घेया एक फातराचें काळीज आनी एक काळीज जे मांसाचें काळीज रक्ता मांसाचें रगत जिवें रगत आसचें तें काळीज तर हें आमकां हें पिक्चर कितें आमकां इंडिकेट करता की म्हळ्यार एक पोरणो सल्लो आनी नवो सल्लो पोरणो सल्लो म्हळ्यार केन्ना आमी ते
एक नियमशास्त्रा खाल असले आणि नवे सल्लो जावन आसा आमी कुरपे खाल आसा. तर फातराचे काळीज केन्ना आमी शुभ वार्ता आयकता, जेजूची शुभ वार्ता आमकां परगट जाता त्या वेळा देव आमचे काळीज ते फातराचे काळीज काण घेवन आमचे आणि आपले सारख्याचे काळीज आमचे भितर घालता. हर एक कोणी जावन दितो देवाची शुभ वार्ता आयकता, जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता आयकता, देवाची उतराची सुवार्ता आयकता, त्याचे भितर ही बदलावण जाता जी आमकां दिसना. ओके, हे जावन आसा त्याचे अर्थ. आणि केन्ना ते पात्राचे काळीज मासाचे काळीज जावन बदलता तेन्ना देव आपलो भरपूर मोग आपल्या सारख्याच्यो मोग अगापे लाव कित म्हणटा आमी तो आमचे भितर वता. आणि हो अगापे लाव देवा सारख्याच्यो मोग आमच्या विल पॉवरान विल पॉवर म्हळ्यार कोंकणीन कितें कोणतरी हेल्प करता म्हाका विल पॉवर विल पर स्वशक्तीन स्वशक्ती स्वशक्तीन म्हणतात बोले हा, स्वशक्ती. ओके. सो विल पॉवर म्हळ्यार सगळ्यांक गोत आसा विल पॉवर म्हळ्यार आमचे ओन एक सक्तीन आमी करचे. त्या आमच्या विल पॉवरांत आमी देवा सारख्याच्यो मोग आमचे थावन दुसऱ्यांक वाळोवंक सकना. देवा सारख्याच्यो मोग म्हळ्यार कितें, जो मनीस अनेक मनीस कितेंय करूं पूण मुझे रेस्पॉन्स कितें एवरी टाइम ओनली लव, गॉड काइंड ऑफ लव. वन साइडेड लव म्हणतात, एक सायडीचे. तो म्हळ्यार हांवें मोग करचे त्या मनशाच्या कार्या वयर ना तेजे ते मनीस कशी म्हजे बरोबर संबंधान आसा तेजे वयर डिपेंड जावन रावना, पूण तो मनीस कितें करूं पूण जो देवाचो मोग मुजे भितर वाळटे आसा तो मोग मुजे थावन हेरांक वाळटा. हो जावन आसा देवा सारख्याचो मोग. आणि हो मोग आमच्या विल पॉवरांत ना आमी करच्या कामा मुखांत्र हो मोग आमचे थंय वाळोवंक सकना. पूण कशी हो मोग आमचे थावन दुसऱ्यांक वाळोवंक शकता, कशें आमी हो मोग स्वीकार करीत. फर्स्ट आमी तो स्वीकार करूंक आसा. आमी स्वीकार करना जाल्यार तो मोग आमचे थावन दुसऱ्यांक वाळोवंक सकना. तर केदळ स्वीकार जाता हो, केन्ना आमी देवाची सुवार्ता शुभ वर्तमान म्हळ्यार देवाच्या उतराची खरी शिकवण आयकता ऑटोमॅटिकली देवाचो मोग आमचे भितर वाळता. देवाचे उतर परगट केल्ले निमती कोण आयकता ओके ताचे भितर देवाचो मोग वाळता. आणि आणि जेजून आमकां नव्या टेस्टामेंटांत एकूच 2 उपदेश आमकां दिलात, वर्ते उपदेश. एक जावन आसा खंयचो कोण सांगतात? 2 उपदेश वर्ते उपदेश देवा जेजून दिल्ले. सगळ्या तुझ्या सक्त्यान, सगळ्या तुझ्या मनान, हा, सगळ्या तुझ्या आत्म्यान सर्वेस्परा देवा सगळे कर. तू मोग कर. वय. ओके. आणि तुझो आणि दुसरं जावन आसा पेल्यासो मोग कशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुम्ही एकामेकाचे मोग करा. करेक्ट. तर आमचे थंय आमी कशी जेजून सांगले तशी जेजून आमचे कशी मोग केलो तशें आमी हेरांचो मोग करूंक शकता गी. Is it possible to love others just like Jesus loved us? कशी जेजून आमचो मोग केलो तशी तो सेम मोग आमी हेरांक दिवंक शकता? ना. ना दिवंक जायना. राईट. आमच्या विल पॉवरांत दिवंक जायना. पूण एक मनीस सांगूंक पुरो आपणा विल पॉवरांत हांवें ते माइंड सेट करून गेला हांवें करता आणि तो करता म्हूण चिंतया. आपल्या विल पॉवरांत तर ताणेन तशें करूंकचे कार्य करून घेतल्यार पूण तो देवाच्या नदरेन तो एक फेल्युअर जाता. ओके. आमच्याच विल पॉवरांत
कशी भाशेन जेजून दिल्लो उपदेश आमचे भितर कार्यरुपा घालचे म्हणले सवाल आमकां येता आसतना जर आमी आमचे विल पॉवरान करूंक शकना तर हांवें करूंक जाय. कशी करयत आमी विल पॉवरान न्ही जाल्यार विल पॉवरान जर आमी केल्यार आमी देवा मुखार फेल जाता. तर आमी कशी करूंक शकता? कशे हो उपदेश पाळयत आमी? प्रेज गॉड. प्रॅक्टिकली कशी पळयत आमी? कशे साध्य जाता आमचे थंय? जेजू म्हणटा न्ही तुम्ही दोळ्यांक दिसला सो मोग करना जाल्यार दोळ्यांक दिसनातल्याचो कसो मोग करतात म्हणून. होय, पूण कशी करचे प्रॅक्टिकली? कशे साध्य जाता की म्हणटा? खाली जेजून सांगला म्हणल्यार तेन्ना साध्य जायना न्ही. करूंक प्रॅक्टिकली करूंक प्रॅक्टीस करूंक आमच्या पेराचो मोग करचो हम्म. आणि देवाचे उतर आमी हेरांक दिवचे. हम्म. ते आमी हेरांचे मोग करचे कशे की विचारूला ना. कशे साध्य हेरांचो जाता की म्हण प्रॅक्टीस करचे कशे की म्हण तो मोग देवा सारक्याचे मोग हा. न्ही की कोण म्हाका मोग करता तेंका मोग करचे ते देवा सारक्याचे मोग न्ही. किंवा ह्युमन लव. करेक्ट? हा. आमच्या बळान आमकां जायना पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन आमी करूंक शकता. पवित्र आत्म्याची सकत कशी येता? कशी प्रॅक्टिकली करयत आमी? देवान दिल्ल्यो बसवण्यो वाडटान आमी उचारतना येता. भावार्थान उच्चारतना. होय. ओके. तर बसवण्यो आमी पळया मुखार हा. ओके सिस्टर. थँक्यू. देवान तसो मोग आमच्या काळजांत धाराळमपण ओतला त्या मोगावरवी आमी हेरांचो मोग करूंक शकता. हा ब्रदर. कशी दाराळ मापन आमचे केन्ना तो वतला? पवित्र आत्म्याच्या मुखांतर केदाळ आमी जेजूक सुमी सोडून धर्म स्वीकार केलो हा, त्या सगळ्या एक भवार्थान जाला आमी भवार्थान बिलीव करूंक आसा हा. आणि त्या मोगान आमी एकामेकाचो मोग करूंक आसा आणि त्याच्या एकवटान रिलेशनशिपार जिवोंक आसा. होय. ओके. प्लीज गॉड. तर आमी आमचे विल पॉवरान करूंक शकना तर हांवें करूंक जाय देवाच्या कृपेन आनी भावार्था मुखांतर मात्र. करेक्ट? देवाच्या कृपेन आमी करूंक शकता. देवा सारक्याचो मोग आमचे तावन हेरांक वाळूंक जाय म्हळ्यार तो आमच्या विल पॉवरांत जायना तर देवाच्या कृपेन आनी भावार्था मुखांतर ते जाता. तर देवाची कृपा आनी भावार्थ कशी आमी रिसीव करचे फर्स्ट? कशी देवाची कृपा रिसीव करची? प्रॅक्टिकली जेजूस आमचो सगळोंदार सोमी म्हणून हम्म. आमी सतमनचे आनी उतरांनी बसवण्यो मानून घेवच्यो. तो जेजून कुरसार केल्लें कार्य आमी समजून घेवन ओके. ताणें कुरसार केल्लें कार्य आमी सतमनचे ताचे आमी वळखून घेवचे. जेजून कितें आमचे खातीर केलां ताणें सगळें आमचे बली भेटोवन आमकां सगळ्यांक जोड दिलां. ताचे आमकां कृपा वाडोवन आयल्या. आमी केन्ना जेजू विशयांत मनन करता जेजून कितें आमचे पसत केलें ते दाळा आमकां कृपा वाळोन येता. करेक्ट? तुमी सांगचे? तुमी सांगले अर्थ तेंचीत न्ही सिस्टर? तुमी सांगले अर्थ तेंचीत न्ही? केन्ना आमी जेजून केल्ले कार्य आमी मनन करता. जेजून होय. कुरसार आमचे पसत केल्ले कार्य आमी केन्ना मनन म्हळ्यार मेडिटेशन करता. हा तेन्ना होय. देवाची कृपा आमचे थंय वाळोन येता. करेक्ट? होय. ओके. तर देवाच्या राज्यांत एकच एक फॉर्म्युला वर्क जाता. ओके. आमी सुपर नॅचरल थिंग्स पळोवंक जाल्यार ओके देवाच्या राज्यांत एकच एक फॉर्म्युला वर्क जाता की म्हळ्यार आमी मोग करचे कशी देवाच्या कृपेन आनी भावार्था मुखांतर मात्र की न्ही की आमचे विल पॉवरान. जर तर आमी विल पॉवरान ते करता जाल्यार आमी देवाच्या नदरेन ते फेल जाता. कित्याक म्हळ्यार आमच्या दिसपट्टे जिवितांत हे कार्यरुपाक आमी घालयत प्रॅक्टीस करीत कशी करचे अलौकिक संगती आमचे घडता.
न्ही की एक मनशा मुखांतर आमी सुमार पळयता एका मनशातावन जाय तितली अलौकिक कामां जाता आमी चिंता की हे मुजेतान कित्याक जायना की म्हूण आसा न्ही सगळ्यांक क्वेश्चन्स आसा न्ही हांव बी जेजूक सत मानता तोय जेजूक सत मानता पूण ताचे तावन अलौकिक संगती जातात पूण मुजे तावन अलौकिक संगती जायना सुपर नॅचरल संगती घडतात ताच्या जिवितांत पूण मुजे जिवितांत सुपर नॅचरल थिंग्स जायनात आसा सगळ्यांक कोणाक तरी थॉट आसा एक मनशातान जावचे अलौकिक संगती मुजे तावन कित्याक जायना की म्हूण म्हणून ते भगवंतान स्वीकार करू भावार्थांत देवाचे बसवणे आम्ही भगवंतान स्वीकार करू ना देखून भावार्थान स्वीकार करू ना त्या पसत ओके तर केन्ना देवाची कृपा आमचे ते वळता ओके तेन्ना कितेंय करूंक शकता राईट हर एक देवाच्या कृपे मुखांतर मात्र जाता न्ही आमचेच की काही जायना राईट ओके तर हे फॉर्म्युला ऐकून घ्या आम्ही सेकंड पीटर चॅप्टर 1 वर्स 8 1 वर्स 2 सेकंड पीटर चॅप्टर 1 वर्स 2 तर हांगा कितें सांगता देवाक त्या सुमयाक तुम्ही वळखले वरवीं अदीक कृपा आणि शांती तुमकां लाभो तर आमकां कृपा आणि शांती कशी लाभता देवाक आणि आमच्या सुमयाक आमी वळखले वरवीं आम्ही वळखले वरवीं अधिक मापान तर कृपा असल्यार आमचे ते कितेंय घडता राईट येस हर एक आम्ही कृपे वी आर थ्रू सॉरी ग्रेस थ्रू फेथ सगळे वर्क जावचे कसे कृपेन आणि भावार्था मुखांत भावार्था तर कृपा आणि भावार्थ कशी येता कृपा कशी येता देवाक आणि आमच्या सोम्याक आम्ही वळखले वरवीं अधिक मापान कृपा आणि शांती तुमकां लाभो म्हण पेद्रूचे दुसरे पद तर आमकां कृपा आणि शांती अधिक मापान लाभका म्हळ्यार आम्ही कितें करूंक जाय देवाक आणि आमच्या सोम्याक आम्ही वळखूंक जाय तेन्ना अधिक अधिक मापान इंग्लिशान बरें आसा हांव इंग्लिशान वाचता ग्रेस अँड पीस बी मल्टिप्लायड unto you through the knowledge of God and of Jesus our Lord. तर केन्ना आम्ही देवाची चड आणि चड जाणवाय घेता आणि तशेंच पुरो लवले आणि आणि जेजू क्रिस्ता विशयांत आम्ही चड आणि चड जाणवाय घेता त्या दाडा कृपा आणि शांती आमचे ते कितें जाता मल्टिप्लाय जाता मल्टिप्लाय म्हळ्यार कितें इनक्रीज डबल अधिक अधिक वाडोन 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 येता तर आता आम्ही हांगा सगळी जमा जाल्ली हांव कित्या पासत शिकोण आयका ते सांग कितें देवाचें उतर सांगता म्हणलें आमी शिकोन आसा म्हळ्यार देवा विशयांत देवाचें उतर कितें सांगता जेजू विशयांत आमी जाणवाय घेवन आसा केदाळा आमी देवाच्या उतराची शिकोण आयकता तेन्ना आमकां कळनासतना चड आनी चड आमी केन्ना गमन दिता देवाच्या उतराचे शिकोणे थंय चड आनी चड केदाळा आमी तें सत मानता आनी तें सत आमी केन्ना मानून घेता कृपा आमचे भितर चड आनी चड वाडता ह्या उतरा प्रकार सेकंड पीटर 1 वर्स 2 प्रेज गॉड ब्रदरान गायले Grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and of Jesus our Lord. तर आमकां कृपा जाय हर एक सुपर नॅचरल थिंग्स जावं कृपाची गरज आस की ना तर कृपा कशी येता केन्ना आमी देवा विशयांत चड आनी चड
जाणवाय घेता केन्ना जेजू विशांत चड आनी चड आमी जाणा जाता आनी आनी ते आयकल्ले ते सत कितें आसा आमी केन्ना सत मानता आनी ते सत आमी केन्ना मानून घेता ऑटोमॅटिकली आमचे भितर ग्रेस मल्टिप्लाय जाता कृपा आमचे थंय चडत 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 वता चड आनी चड ती वाडता तर कृपा आमचे भितर वाडका जाल्यार आमी देवाच्या त्या संबंधात म्हळ्यार देवाच्या उतरा मुखांतर मात्र आमी देवाचे संबंध वाडोवंक शकता तर केन्ना आमी देवा विशयान चड आनी चड जाणवाय घेता आनी जेजू क्रिस्ता विशयान समजता त्या दाडा चड आनी चड कृपा आनी शांती आमचे भितर वाडता आनी ती आमकां बळ दिता जे कितें आमचे करूंक जायना ते आमी देवाच्या कृपेन करूंक शकता आमचेच की आमच्या कार्यानी आमच्याच विल पावरान थोडे तुमकां आसूंक पुरो केन्ना सो मेनी वर्सांतान तुमी ट्राय करूंक पुरो एक संगती करूंक पूण आमच्या ओन विल पावरांत ना आमच्या स्वंत शक्तीन आमकां आमी करूंक शकना जावंक पुरो पूण आज देवाचें उतर कितें सांगता जे कितें आमकां असाध्य आसा तें देवा तावन साध्य आसा पूण देवाच्या थंय साध्य जावंक म्हळ्यार आमी देवाच्या जाणवायेन वाडूंक आसा केन्ना आमी देवाच्या जाणवायेन वाडता देवाची कृपा आनी शांती ऑटोमॅटीक आमचे भितर वाडता त्या देवाच्या कृपे मुखांतर जे काम आमचे थंय करूंक जायनासलें तें देवाच्या पॉवर दॅट इज द पॉवर तो पॉवर तेन्ना तो कृपेचो पॉवर आमच्या मुखांतर काम करता तर आमी एक एग्जांपल घेया जर एक मनीस आसा जायते तो कश्टांत आसा ना मे बी तो कितके एक सिकनेसांत आसा कसले एक डिसीज वरूंक पुरो आनी फिजिकल इश्यू कितें तरी फिजिकल इश्यू आसा म्हण चिंतया आनी त्या मनशाची कंडिशन कशी उरता एक सिकनेस आसा ना तेका एक थोडे सिमटम्स आसा आनी परतून परतून ताचे रिपोर्ट नेगेटीव येते आसा तर ताचे कंडिशन कशी उरता ताका जियोंक कितें तरी एक होप उरता की जिवितांत ताका कितें तरी एक जियोंची आशा उरता इतल्या संकश्टान तो पड नासले ना ओके पूण तो जायतो अनुभव करनासा तो जायतो कश्टोन आसा तर आमी हे एक उदाहरण घेत आसतना आमी हर एक एकाच आमी इक्वलायज करया फॉर एक्झाम्पल एकलो शिकंत आसूंक पुरो पूण आनेकलो जावंक पुरो एक ना बोगसण्या विशयांत कश्टोन आसूंक पुरो ताच्या जिवितांत ना आनेकलो एक मोगा विशयान कश्टोंक आसा पुरो पूण सगळ्याक बी फॉर्म्युला एकच हर एका एक बंद पसंत आमी भायर येवंका म्हळ्यार वाट जावन आसा कृपा ओके तर तो मनीस हिलिंग रिलेटेड टिचिंग्स आयकता आनी हिलिंग रिलेटेड स्क्रिप्चर आयकता परतून परतून तो देवाचें उतर आयकता आनी परतून परतून देवाचें उतर तो आपल्या तोंडांतल्यान उच्चारता तर त्या संदर्भार तो देवाच्या उतराची समजणी घेता की ना प्रेज गॉड एक असलो कश्टांत असलो व्यक्ती हिलिंगा विशयान टिचिंग आयकता ताका हिलिंगाचे स्क्रिप्चर्स दिल्ले आसता तो हिलिंगा विशयान देवान कितें सांगला आनी देवान कितें ऑलरेडी केला म्हूण समजून घेता आनी तेंच उतर तो परतून परतून उच्चारता आनी आयकता तर त्या संदर्भार तो देवाच्या उतराची समजणी घेता की ना प्रेज गॉड प्रेज गॉड हांवें सांगचें समजता तुमकां प्रेज गॉड समजता ओके सो आता देवाचें उतर सांगता ग्रेस अँड पीस कृपा आनी शांती चडता केन्ना केन्ना आमी देवाच्या विशयाची समजणी घेता आनी जेजू क्रिस्ता विशयान समजणी घेता ते दळा कृपा आनी शांती वाडता ओके हे जावन आसा देवाचें उतर सांगता 2 Peter chapter 1 verse 2 तर आमी प्रॅक्टिकली कशी अप्लाय करीत एक व्यक्ती
तो एक कष्टोन आसा, शिकांत आसा, ताका जाय तितले सिम्पटम्स आसात, रिपोर्ट नेगेटिव्ह इला, तो जाय तितले कश्ट अनुभव करनासा, तर त्या व्यक्तीन भायर येवंक जाल्यार ताका कृपा जाय, देवाची कृपाची गरज आसा. त्याच्या ओन विल पॉवरान ताका भायर येवंक जायना. राईट? होय. तर त्या संदर्भार तो कशी देवाची कृपा ताचे भितर वाळोवंक शकता? ताका जेजूच स्वामी देव सोडवणदार म्हणून आमी सांगूंक जाय आणि जेजूची सोडवण सगळ्या मनशाकुळाक मेळल्ली सांगूंक जाय. पूण ताचे भितर कृपा वाडूंक आसा न्ही. आता हे ताणे स्क्रिप्चर कितें सांगता? ग्रेस अँड पीस बी मल्टिप्लायड unto you through the knowledge of God and of Jesus our Lord. हर एक कृपे मुखांतर जाता. हिलिंग जावन आसा देवाची कृपा. येस. कितें म्हळ्यार जेजूच्या गाया वरवीं आमी गुण जाल्या. होय. म्हळ्यार ताची कृपा ती. आमी कांय करनी. तो होय. कश्टालो, ताच्या गाया वरवीं आमी गुण जाल्या. ओके? ताच्या मुखांतर आमी योग्य न्ही आसल्या, पूण ताणें केल्ले ताणें ते आपल्या आपणाचेर घेतले कश्ट. त्या मुखांतर आमकां हिलिंग मेळ्ळा. ती कृपा. होय. तर ती कृपा आमचे भितर वाळका म्हळ्यार तर ह्यो व्यक्ती केन्ना पेकोणे विशांत आयकता, देवान केल्ले त्या हिलिंगा विशांत आयकता आणि ते हिलिंगा विशांत देवाची उतरां कितें सांगतात म्हळ्यार तेजी समजण घेता. ओके? तेन्ना ताचे भितर त्या समस्येक जाय जसली कृपा ताचे भितर वाळता. समजलें तुमकां हें सांगचें? होय होय होय. अडचण नाही. ओके? ती कृपा त्या समस्येतावन ताका भायर हाडूंक शकता. ती कृपा. तर आमी त्या संदर्भात देवाच्या उतराची समजण घेवन आसता तर त्या वेळार कितें आमचे भितर वाडोवंक आनी चडोवंक शकता? हांगा दिला न्ही 2 Peter 1:2 अंत. तर कृपा आणि शांती आमचे भितर वाळता. तर एका मनशा थंय कृपा आसा म्हूण समजून घेया आणि जी शांती बी आसा, देवाच्या उतरांतल्यान शांती बी येता आणि कृपा बी येता. चड आनी चड आमी केन्ना देवाच्या उतरा विशयान शिकता, देवा विशयान शिकता, जेजू क्रिस्ता विशयान समजून घेता. देवाच्या उतरा प्रकार आमचे भितर कितें वाडता? कृपा आणि शांती वाडता. तर ही शांती जी देवाच्या उतरा मुखार आमचे थंय वाडला, ही शांती अशांतीन बदलूंक साध्य आसा? की शांती तशीच उरतली? देवा थंय पयस सरताना देवाच्या उतरांतल्यान पयस सरताना अशांती येता. येता. ओके? तर जी शांती देवाच्या उतरा मुखांतर आमकां मेळ्ळा, ओके, ती खरी शांती जावन आसा. केन्ना आमी देवाच्या उतरांत हांगा अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड, ओके, देवाच्या उतरा प्रकार ग्रेस अँड पीस बी मल्टिप्लायड unto you through the knowledge of God and of Jesus our Lord. ही जावन आसा खरी कृपा आणि खरी शांती. तर आमच्या जिवितांत जाय तितले एरियाज उरतात. बिटरनेस ना बोगसाणे ना थोडे संगतींक आमी हेट्रेड उरता आमकां खंयचे. सो ह्या विशयांत आमी केन्ना कॉन्सन्ट्रेट करता तेन्ना आमच्या जिवितांत अशांती भरता की ना? भरता. तर कृपा कशी वाडोवंक जाता ह्या संदर्भार? जेजू विशयान सळ समजूं जाय आमी. होय. सो पूण अशेंय जावंक शकता दुसऱ्या एरियांत आमकां घुसपा गोंदळ आसूंक पुरो न्ही. प्रेज गॉड सिस्टर. येस. म्हाका हांगा कित्याक म्हळ्यार इंग्लिशांत हांगा करेक्ट आसा तें द नॉलेज कोंकणीन ऑफ तितलें गॉड. समान. नॉलेज ऑफ गॉड येस. देवाचे विशयांत म्हाका समजून जायचे. हा. आणि जेजस इज अवर लॉर्ड हे हांवें सतमानीचे. होय. हे दोन संगती हांवें करीचे. येस. तर आमकां देवाची नॉलेज कशी मेळटा ब्रदर? आमकां कशी देवा विशयांत आमी समजून घेता?
देवाच्या उतराविषयी आता देवाच्या उतरान देवाचे प्रॉमिसेस देव कशे आसा फ्रॉम जेनिसिस आमी बायबलांत आमी देवाच्या उतरान आमी टाइम स्पेंड करीचे येस 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 त्याचे प्रेज गॉड कंटिन्युएशन करेक्ट रिलेशन आसाचे येस 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 प्रेज गॉड एंत आन्सर जाय आसलें म्हाका ओके तर थ्रू द नॉलेज ऑफ गॉड आमकां कृपा कशी मेळटा थ्रू द नॉलेज ऑफ ती कृपा देवान दिला ऑलरेडी जेजू क्रिस्ता मुखांतर आमकां फावो केला पूण आमी कशी रिसीव करयेत ती आमी केन्ना देवाची जाणवाई चड आनी चड घेता तेन्ना ऑलरेडी देवान आमकां कृपा दिला की ना जेजू क्रिस्ता मुखांतर दिल्या पूण ते रिसीव करचे कशें दिला म्हणल्या नंतर आमकां ऑटोमॅटिक जाता तें ना ना तर आमी रिसीव करूंक आसा रायट आमी ते स्वीकारसूंक आसा न्ही होय स्वीकार करूंक फॉर्म्युला कितें 2 Peter 1:2 ग्रेस अँड पीस बी मल्टिप्लायड अंटू यू वाडता आमचे भितर मल्टिप्लाय म्हणटा एकपटीनी हे वाडता इट इज कंटिन्युअस मल्टिप्लायड वाडत वाडत वता केन्ना मल्टिप्लायड अंटू यू थ्रू द नॉलेज ऑफ गॉड केन्ना आमी देवाच्या उतराची समजणी चड आनी चड घेता चड आनी चड कृपा आनी शांती आमचे भितर वाडता ऑटोमॅटिकली हे सबकॉन्शियसली जाता आमकां हेजे आमकां सबकॉन्शियस म्हळ्यार कितें आमकां कळनासतना आमचे भितर हे वाडता आमचे Yes. गमनाक बी येना हे ऑटोमॅटिक प्रोसेस आमचे भितर हे तुमकां गोता आसा की ना की न्यूरोप्लास्टिसिटी म्हण आसा ब्रेनांत ब्रेनान सेल्स उरतात नर्व सेल्स ओके ते कनेक्शन्स करतात एक सेल अनेक सेलाक कनेक्ट जाता ओके केन्ना आमी देवाची उतराची समजणी घेता न्ही ते कनेक्शन्स एक बरे नेटवर्क फॉर्म जाता हे सायन्स सायन्स सांगता आमी खंयचे मॅटर आयकता न्ही तेन्ना आमचे नर्व सेल कितें आसात न्ही ब्रेनान कितें सेल्स आसात न्ही नर्व सेल्स एकाक एक कनेक्ट जाता एक नेटवर्क करता ओके तर आमी केन्ना फियरफुल संगती आयकता तेन्ना ते नेटवर्क कनेक्शन चेंज जाता तर आमी केन्ना देवाच्या विशयान म्हळ्यार एक आमकां कॉन्फिडन्स दिवचें आसलें ना आमकां एक बरेंपण भोगतात असले विशयांत आमी आयकता तेन्ना ते नेटवर्क कनेक्शन चेंज जाता तेका न्यूरोप्लास्टिसिटी म्हणटात ओके एक्झॅक्टली न्यूरोप्लास्टिसिटी आमी केन्ना देवाचें उतर आयकता तेन्ना न्यूरोप्लास्टिसिटी जाता आमच्या ब्रेनान ओके न्यूरोप्लास्टिसिटी म्हळ्यार एक सेल आसून एक नर्व सेल अनेक नर्व सेल कनेक्शन जाता न्यूरॉन्स म्हणतात सो कनेक्शन जाता सो ते न्यूरोप्लास्टिसिटी जाता आमच्या भितर म्हळ्यार आमी आमकां वळखता आमी कोण म्हण समजून घेता आमकां जाय तितलें कितें सतत हांव भायर आसली शिकून आमच्या भितर उरता ओल्ड मेंटॅलिटी ते कितें जाता चेंज जाता न्ही आमचें तें आतां हर एक चेंज जाला की ना आमी पयलीं जाला. चिंतलें आनी आतां आमी केन्ना देवाच्या उतरांत येयले मागीर आमकां सहज समजले मागीर आमी आमची चिंता बदलावण केला की ना बदलावण केला ती जावची बदलावण न्यूरोप्लास्टिसिटी मुखांतर आमचे थिंकिंग चेंज जाता थिंकिंग केन्ना चेंज जाता ते सेल्स कनेक्शन्स एक नेटवर्क डिफरंट हे जाता नेटवर्क जाता तेन्ना ते थिंकिंग चेंज जाता तेन्ना आमचे केन्ना ऑटोमॅटिक थिंकिंग बदलावण जाता ऑटोमॅटिकली आमगेली उतरां बी बदलावण जातात ऑटोमॅटिकली आमगेले एटिट्यूड बदलावण जाता आमचे एक्शन्स बी बदलावण जाता हे मेनली सायन्स हेजे वयर वर्क करता आसा न्यूरोप्लास्टिसिटी कशें न्यूरोप्लास्टिसिटी पूण आमकां देवान जायतो व्हडलो मस्त एक्सपेन्सीव ते न्यूरोप्लास्टिसिटी ओके पूण आमकां न्यूरोप्लास्टिसिटी ऑटोमॅटीक केन्ना आमी देवाचे उतर शुभवार्ता आयकता देवाच्या विशयांत आयकता देवाची जाणवाय घेता जेजू क्रिस्ता विशयांत आयकता ऑटोमॅटीक न्यूरोप्लास्टिसिटी जाता आमच्या ब्रेनान आमचे वे ऑफ थिंकिंग चेंज जाला की ना आतां पयले की नाही आतां चेंज जाला that itself is neuroplasticity थिंकिंग चेंज जावचें आमी जाय तितलें फर्स्ट आमचे बद्दल मस्त नेगेटिव्ह थिंक करते आसलेले की ना ना जेजू आमकां देव आमकां शिक्षा दिता देव आमचे रागार आसा एक चूक समजणी आमचे भितर आसली की ना होय
पूण ती आतां आमकां सत कळ्ळें मागीर ती बदलला की ना. बदलला. सत कशें कळ्ळें आमकां, आमी केन्ना देवा विशयांत आमकां समजणी मेळ्ळी. करेक्ट? होय. ती समजणी मेळ्ळ्या मुखार आमचे भितर कितें वाडता ह्या उतरा प्रकार 2 Peter 1:2 कृपा आनी शांती. आणि शांती. ही वाडली आमचे भितर, ही वाडती आसा. हेच्या मुखांतर आमची बदलावण चेंज जाला, थिंकींग चेंज जाला. न्ही की आमचे विल पॉवरान न्ही आमच्या विल पॉवरान बदलालात आमी ना. ना. ऑटोमॅटिक जालें की ना तें थ्रू ग्रेस. ग्रेस अँड पीस मल्टिप्लाय जाला आमचे भितर. ओके. तर केन्ना आमी देवाचे जाणवेंत वाडटा पूण जायत्या कारणाक लागून आमी तुटून पडली आसता दुसऱ्या एरियांत. ओके. कश्टा संकश्टांनी, चिंतनांनी आनी त्या संदर्भार केन्ना आमचे थंय जायना म्हण जाता तेन्ना कृपा काम करता. तर कृपा काम करता म्हळ्यार देवाची जाणवायेची गरज आमकां आसा. देवाची जाणवाय घेयनासतना कृपा काम करना. ओके. येस. समजलें तुमकां? मेन समजलं. मेन मेन हें कितके म्हण मेन कितें म्हणटात मेन थीम आयचे मेन टॉपिक कितके म्हण कृपा आणि शांती वाटता. येस. कृपा आणि शांती वाडता. कशी वाडता? देवाच्या देवाच्या समजणे उतर. मुखांत. देवाची समजणी घेवंक जाय. देवाची समजणी घेवंक जाय म्हण आमी देवाची उतर आयकूंक आसा न्ही. देवाच्या उतरा मुखांतर मात्र आमकां देवाची समजणी मेळटा न्ही. राईट? येस. येस. देवाचे उतरा मुखांतर देवाची समजणी मेळटा. तर देवाचें उतर आमी बसून आयकूंक जाय. देवाचें उतर कितें सांगता म्हणलें आमी करेक्ट समजून घेवंक जाय. त्या वेळार मात्र ती देवान दिल्ली कृपा आनी जेजू क्रिस्ता मुखांतर देवान दिल्ली ती शांती आमचे थंय चड आनी चड वाडटा. तर अनेक आमकां स्क्रिप्चर कोत्ता आसा देवाच्या उतरा मुखांतर आनी कितें वाडोवंक शकता. भावार्थ. व्हेरी गुड. तर हिब्रूज 11 सॉरी रोमन्स न्ही रोमन्स रोमन्स 10:17. 10:17 येस रोमन्स 10:17 कितें म्हणटा तर देवाचे देवाचे उतर उतर ऐकून आणि ऐकून आमकां आयकून भावार्थ उत्पन्न आयकून जाता. आमकां भावार्थ उत्पन्न उत्पन्न जाता. जाता. तर आमी देवाचे उतर आयकल्ले निमती कृपा मेळटा, शांती मेळटा, भावार्थ उत्पन्न जाता. तर हे 3 संगती आला तेन्ना आमी सुपरनॅचरल थिंग्स आमच्या जिवितान घडतात की ना. घडतात. तर ही 3 संगती आमचे भितर वाडका म्हळ्यार आमी कितें करूंक आसा चड आनी चड देवाची जाणवाई घेवंक आसा. घेवंक आसा. जेजू क्रिस्ता विशयान चड आनी चड जाणवाई घेवंक अणभवंक आसा. आसा. थोडी सांगतात न्ही शांतीच ना घरांत म्हणून आयकला तुमी मनान शांती ना म्हणटात न्ही. तर तेका होय. मेडिसीन कितें शांती ते देवाचे उतर. देवाच्या विशयान जाणवाय घेवची. जाणवाय घेवची. देवाच्या विशयांत जाणवाय घेवची. तर एक मनीस गमन दिवन देवाच्या विशयांत जाणवाय घेता जाल्यार ऑटोमॅटिक ताचे भितर कृपा आनी शांती वाडता. भावार्थ बी ताचे भितर खूब जाता. प्रेयर केल्या निमती शांती वाडता म्हण आसा की ना. ना न्ही. कृपा वाडता म्हण आसा की ना. ना. देवाच्या जाणवाये विशयांत जाणवाय गेल्ल्या विशयान मात्र आमकां जाणवाय घेवन आनी ते सतमानले वरवीं मात्र आमचे थंय कृपा वाडता, आमचे थंय शांती वाडता आनी आमचे थंय भावार्थ उत्पन्न खूप जाता. जाता. 3 in 1 फॉर्म्युला. येस. करेक्ट. होय. आनी एक आसा केन्ना आमी देवाच्या विशयांत जाणा जाता जेजू क्रिस्ता विशयान जाणा जाता तेन्ना आनीक कोणाक खबर आसा तेका अनेक बी आसा अनेक बी सांगतात ते.
सासणीक जिवीत येस, प्रेज गॉड. आणि हेंचे जावन आसा सासणीक जिवीत, जेजून आपल्याच उतरा मुखांतर सांगलेले आसा. जुआंव 17:3. Gospel of John 17 verse 3. ते सस्नीक जिवीत हे तुका हा. एकट्याक खऱ्या देवाक आणि तुवें पटयल्ल्या जेजू क्रिस्ताक ओळखोंचे. सो हांगाय तशें आसा. हें जेजून सांगली उतरां. तुका एकल्या खऱ्या देवाक आणि तुवें पाठयलेल्या जेजू क्रिस्ताक वळखूनचें जावन आसा सासणीक जिवीत. म्हळ्यार ह्या सासणीक जिवितांत आमी चलता आसतना कृपा, शांती आणि भावार्थ आमचे भितर चड आनी चड मल्टिप्लाय जाता. मल्टिप्लाय म्हळ्यार कितें? डबलिंग मल्टिप्लाय म्हळ्यार कोतास न्ही, डबल जाते वयता, इंटू जाते वयता, चड आनी चड वाडता. तर कृपा आसा, भावार्थ आसा, शांती आसा. कशी येयली ही? आमी देवाक वळखल्ले निमती, जेजूक वळखल्ले निमती. केन्ना? तर ही सकत जी आमचे थंय वळता ती देवा मुखांतर. करेक्ट? आमी कितें तरी केलां हेका? आमचेच टकी जाल की हें? आमचे विल पॉवरांत, आमचे स्वंत शक्तीन ही देवाक ऑटोमॅटिक आमी वळता न्ही. देवाक आमी वेळ दिल्ले वरवीं हा, ताका जाणा जावंक आमी वेळ दिल्ले वरवीं. देवाक वेळ दिवचें म्हळ्यार कशें? ताका आमी जाणा वेळ जावं, ताचे विशयान समजून घेवं. तर देवाच्या संबंधा वरवीं देवाच्या आमच्या आनी देवाचे संबंध हेका जावन आसा आमी वर्टिकल कनेक्शन म्हणटा. वर्टिकल म्हळ्यार कळ्ळें? कितें म्हणटात कोंकणीन? स्ट्रेट कितें म्हणटात ब्रदर? वर्टिकल उबे कनेक्शन. उबे. आमचो आणि देवाचो संबंध एक उबे म्हळ्यार वर्टिकल म्हणटात इंग्लिशान. ओके, वर्टिकल रिलेशनशिप. देवा मदलो आणि आमचे मदलो संबंध अशें आमी देवा मदलो आणि आमचे मदलो संबंध वाडोवंक शकता केन्ना आमी देवा विशयांत आणि जेजू क्रिस्ता विशयांत जाणा जाता तेन्ना. तर ह्या एक वर्टिकल रिलेशनशिपा मुखांतर जी देवाची सकत कृपा आणि शांती आमचे भितर वाळता ती सेम सकत हॉरिझॉन्टली आमी आमचे भोवती आसल्यांक दिवंक शकता की ना? हॉरिझॉन्टल म्हळ्यार आड. एक कुरीस आसा म्हळ्यार कुर्साचे तो उबे आसा न्ही, अप टू डाऊन, ताका वर्टिकल म्हणटात. साइड वेज आसा न्ही, साइड क्रॉस, साइडाचे ते हे म्हणटात ताका क्रॉस उगडास कन्या सगळी क्रॉस कुरीस. ओके, कुरीस वयरसून सकल तो एक हे आसा न्ही, प्लॅंक हे कितें म्हणटात ते, म्हाका वर्ड्स येताना. आड आड आणि उबे न्ही कुरीस. वय. ओके, तो उबे कितें तो सिंबलाइज करता देवाचो आणि म्हजो संबंध. म्हळ्यार देवा विशयांत हांवें जाणा जावचें, जेजू क्रिस्ता विशयांत हांवें जाणा जावचें. केन्ना हांव ते जेजू क्रिस्ता विशयांत देवा विशयांत जाणा जाता त्या समजणे मुखांतर म्हजे थंय कृपा, मोग आणि शांती चड आनी चड वाडता. तर हीच कृपा, शांती कशी आमकां देवातावन मेळ्ळी ती आमी आमच्या भोंवतणी आसलेल्यांक म्हळ्यार हॉरिझॉन्टल अशें लेफ्ट आनी राईट आमी ती सेम कृपा आमचे तावन दुसऱ्यांक वाळोवंक शकता की? आमी प्रयत्न करीत पूण थोडे पटी ती आमी प्रयत्न केल्यार आमचे विल पॉवर जाता सिस्टर. ऍक्च्युली सिस्टर हांगा हांव केदाळ तुमी सोडवंदार म्हणून हांव मानून घेता. आय एम सरेंडरिंग माय सेल्फ टू जीसस. सो तेदाळच म्हाका ती कृपा वळता. पण एक पटी हांव मानून घेतलें. केदाळ अनुभव करता जीसस कृपा, जीसस मोग. सो हांवें तो मोग त्यात मापान हांवें हेरांक वांटूंक आसा. वय पूण आमी एक पटी
आमकां सहज कळ्ळें आमी जेजूक मानून गेले सो नेक्स्ट आमी आनी देवा विशयान चड आनी चड समजणी घेवंक ना जाल्यार ती कृपा वाडना न्ही कृपा वाडूंक आसा आमचे भितर कशी वाडची की म्हण कृपा कशी वाडता आमचे भितर ना ती that- ते निरंतर प्रोसेस येस निरंतर प्रोसेस तर या ती- ताका इंग्लिशान एक या आसा बी कंटिन्यू इन माय वर्ड हा बी कंटिन्यू इन माय वर्ड ते why be continue in my word because we know him better and better day by day येस राईट आता Praise God. आता आता तुम्ही केन्ना म्हाका फर्स्ट टाइम मेळ्ळे आणि हांव केन्ना तुमकां फर्स्ट टाइम मेळ्ळें तुम्ही म्हाका जास्ती समजू ना म्हजे बद्दल राईट एक फर्स्ट विजिट ना केन्ना आमी सांगाता आमचे मिनिस्ट्रींत आमी मेळ्ळ्या आमी सांगाता आसल्या तेन्ना तुमकां थोडे एकामेका बद्दल आमी जाणा जाल्यो करेक्ट Right. सो अशीत चड आनी चड आमी केन्ना देवा विशयांत समजून घेता जेजू क्रिस्ता विशयान समजून घेता कृपा आमचे तें कितें जाता वाडटा ते वाडूंक जाय कृपा वाडूंक जाय अदीक अदीक वाडूंक जाय म्हळ्यार आमी अदीक अदीक देवा विशयान समजणी घेवंक जाय समजणी घेवंक जाय म्हळ्यार कंटिन्यू इन माय वर्ड चड वेळ देवासाठी नंतर कडसूंक जाय ना देवाचे उतर समजून घेऊ तेंत असं देवाच्या विचार करता. समजायचे आमी आणि ते खाली उतर थंय टाइम स्पेंड करचे मात्र न्ही जे रिसीव केला आमी कृपा ती आमचे तावन दुसऱ्यांक वळोवंक आसा हाडूंक आसा दिवंक आसा येस ती ती ऑटोमॅटिक जावंका आमी आमी अशी हांव प्रयत्न करून दिवची न्ही नॉट ट्राईंग इट शुड हॅपन ऑटोमॅटिकली नॅचरली तेक म्हणतात थोडी पण रिसीव करना न्ही आमी नॅचरली दिल्यार आय मीन ते पहिले पहिले रिसीव करनात बट आमी तांचे पासून मागीचे वय आमी तांचे पासून ते उतारांत आमी दिवन दिवन तांकां हें करतना ऑटोमॅटीक तांच्या भितरी देव असो आत्मो काम करता हा तुवें सांगलें बरी काणूंक रेडी ना तो वय आमी केन्ना प्रयत्न करता न्ही आमी एक पटी प्रयत्न करता 2 पटी प्रयत्न करता 3 पटी प्रयत्न करता मागीर आमी फ्रस्ट्रेट जावन वयता आमी प्रयत्न केल्यार करेक्ट हय. हांवें कितले केलें जावना म्हूण सोडून सोडतात फ्रस्ट्रेट मात्र नाही डिसअपॉइंटमेंट येस ते तांचे कट्ट जाता न्ही ते आनी आमी करूंक वचना न्ही पूण तो तेन्ना ते कृपे मुखांतर केन्ना कार्य जाता न्ही ती ती देवाची कृपा जी आमचे भितर वाळटा ती शांती कृपा तो जेजू क्रिस्ताच्या भावार्थ ती आमचे भितर वाळटा केन्ना आमी देवाच्या संबंधान रावल्ले निमती वर्टिकल रिलेशनशिपान रावल्ले निमती तो सेम संबंध आमचे थंय आयलो तो पावर कितें आमचे थंय आयला तो देवाच्या रिलेशनशिपा मुखांतर तो पावर हॉरिझॉन्टली आमचे जावन दुसऱ्यांक केन्ना तो वाळटा तेन्ना बदलता तेन्ना आमी तो देवा तेन्ना तो कमांडमेंट आसा न्ही लव युअर नेबर ॲज आय हॅव लव्ड यू लव वन अनदर ॲज आय हॅव लव्ड यू तेन्ना हॅलो आमी प्रेज ते गॉड वाडूंक प्रेज जाता. गॉड प्रेज गॉड सिस्टर Yes, आता आमी सांगले दुसऱ्यांच्या जिवितार वाळीचे जाल्यार आता कशें म्हळ्यार आता म्हजे लागीं एक 100 रुपया असल्यार मात्र आमी एकल्या 50 रुपीस असो हेल्प करूंक जाता वय गे म्हणजे Yes. 100 रुपया असल्यार 50 रुपीस आमी दिवंक जाता तसो अर्थ हांवें चड आनी चड देवाक जाणा जायचे ताच्या उतरां मारिफात म्हळ्यार देवाक जाणा जावचें म्हळ्यार ताणें म्हजे बसत कितें केलां म्हजे सोडवणे बसत देवान म्हाका कित्याक रचला हर एक तेका म्हाका कृपा शांती म्हजे ते चड आनी चड अंडरस्टँडींग म्हाका मेळ्ळ्यार तांतली हांव दिताना ती कृपात ताका समजयता हांवें Yes. मेहनत करीचे म्हणना म्हजे जे आसले एनॉयंटींग त्या व्यक्तीक समजणी दिता म्हज्या सत्यान गेल्यार म्हज्या जिवितान हांव पाळिना जाल्यार म्हज्या जिवितांत हांव देवाच्या एकवटांत वेळ करचिना जाल्यार ताच्या विशयान चड जाणा जायना जाल्यार हांव हेरांक सांगल्यार ते इफेक्ट आसना तातूंत हांवें चड आनी चड हांवें जाणा जायचे रिलेशनशीप संबंद तेदना मात्र हांव सांगता हेरांक ते तांचे ते
कार्य रूपाक पवित्रात्मा घालता ओके Yes. ಎಂತನು उडास दोरी ज्यानी कामो सायंटिफिकली काले रिझन असो पुरो पवित्रात्म्याच्या आधाराविणे कोणाकी देवाचे उतार कन्विक्ट जायना Right. होली स्पिरिट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट सायंटिफिकली रिझन दुसरं मस्त असो पुरो नामना बट सायंटिफिकली देवाचे उतार बाय फेथ कोणाक हिली करूंक जायना वय गे जाता गे मेडिसिन दिचे Scientifically? पडटा सायंटिफिकली वय गे वय. हा पूण हे भावार्थान जावचे ब्रदर पवित्रात्म्याच्या एक येस एक्सक्यूज मी एक आत म्हळ्यार आता मेडिकल सायन्सांत हे न्यूरोप्लास्टिसिटी मस्त हें जाते आसा ओके ಎಂತತ್ ಚಿಂತ ಬದಲ್ಚೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನಾಂಗ ओके ते संशोधन चलते आसा रिसर्च ओके आणि ते कार्यरूपाकी आयला मेडिकल सायन्सान ओके पूण न्यूरोप्लास्टिसिटी म्हणतात ते ಎಂತನು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅಂತ कशें म्हळ्यार त्या उतराक सकत असा तुमचे थिंकिंग चेंज करूंक या ते सांगते हांव हे वय आमकां ऑलरेडी उतराक न्यूरोप्लास्टिसिटी सकत असा बायबलान कित्याक बरयला म्हळ्यार वय क्रमेण कंटिन्युटी तुम्ही उतार ऐकताना ते उतार दिव्य आणि क्रियात्मक ते उतार तुमचे चिंता बदल त्या देखून आम्ही कन्फेशन करचे परत परत ऐकूनचे त्या देखून ते उतार आमचे ते काय म्हणतात हे घालता ताची सकत आमचे ते दिसून येता मागीर येस उतराची येस ब्रदर थंय आनी एक पावलान म्हणलें आसा हांवें बी रोयलें आपोलान उदक घालें आनी वाडाशें केलें देवान वय सो म्हजें काम बीं घालचें आनी हांव उदक घालूंक उदक म्हळ्यार अप टू तांकां प्रत्येक भावार्थान हाडूंक हांवें तांकां टिचींग दिवयेत हांवें उतराची समजोनी दिवयेत तें करूंक जाता बट ताचे थंय वाडाचें जाल्यार ताका देवाचे पवित्रात्म्याचो आदार नासतना तें जायना इम्पॉर्टंट होली स्पिरिटाचें काम इम्पॉर्टंट कळलें की विदाउट होली स्पिरिट आमी खंयचेय जाळे देवाचे उतारे सांगतात आणि सगळ्यांनी सुबोध प्रगट केले पवित्रात्म्यान काले हरी एक अद्भुत कोण आणि तीर करचे काम ताचे म्हणजे काम काले जण जावन एकवटान ताची सता हेरांक शिकोवचे मिरेकल करचे म्हणजे काम नाही प्रेज गॉड पवित्रात्मा कन्विक्ट करता ते ओके वय होली स्पिरिट इम्पॉर्टंट वय म्हणजे सत्य करूंक जाय कृपा शांती आमच्या भितर वाढता वय वय हरी एक फ्री गिफ्ट इवन देवाचे उतार भावार्थ हरी एक फ्री गिफ्ट न्ही त्या देखून तुम्ही सांगल्या जणा जावचे व्हेरी इम्पॉर्टंट जणा जायनासतना खंयचीय कामां करूंक जायना देवाच्या राजांत तशेमुळे न्ही ब्रदर वर्टिकल रिलेशनशिप नासतना आम्ही हॉरिझॉन्टल रिलेशनशिप समा करूंक पळयता प्रॅक्टिकली वय वय तेच तर सांगलें न्ही म्हणजे ₹100 असल्यार 50 हांवें तुका दिवयेत म्हणजे 100 ना जाल्यार हांवें कशे 50 दिवचे तुका समजले विषय वय वय म्हजे भितर ते देवाचे हा उतर आनी तो मोग हांवें आपणायना जाल्यार हांवें हा तोंड घेवना जाल्यार ते नाही रिलेशन ना म्हजे कडेन ना जाल्यार ते हांवें हेरांक कशें वांटचें ते तर साध्य ना न्ही तर म्हणजे असल्यार मात दिवयेत न्हू आता हंगा फेलियर जावनचेक मेन रीजन ಎಂತत कृपा आसा देवान दिला पूण आम्ही रिसीव करून घेते ना कित्याक म्हळ्यार त्या संबंधान नाहल्ले निमती मागीर एक आसा थोडे मुस्तू जानवाय आपणायतात हेड नॉलेज बट द रिलेशनशीप थंय ना ते रिलेशनशीप नासतना हेड नॉलेज कान घेवन ताचे ते वाडाशें जायना वाडाना ते वाडता जाल्यार ताच्या विल पॉवरान तो समजून घेता ताची बट ताचे ते कार्य रुपाक येना कार्य रुपाक येचे जाल्यार आय हॅव टू सरेंडर माय सेल्फ म्हजो जेजू म्हजो सोमी सोडवंदार म्हणून हांव केदाळा हांव रिसीव करता म्हणून हांव केदाळा ते सोमी सोडवंदार म्हणटा आय एम सरेंडरिंग माय सेल्फ टू जीजस आनी ताचे हांव नितीवंतपण हांव आपणावचें त्या खातीर जेजून म्हजी पातकां कान गेल्यात कुर्सार आनी हांव ताचे नितीवंतपणा वरवीं हांव जियेता ओके प्रेज गॉड तर म्हाका एक जाल्ले एक घटन उगडास येयलें तुमी हांव मोगा विशयांत उलयत आसतना म्हळ्यार कशें आमचे तावन देवान तावन जोडलेलो आमी तो मोग आमी कशें आमचे तावन हेरांक वळाशें करचें
कशी जेजून सांगला तुम्ही हांवें कशी तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा म्हूण. सो पयले आमी देवाचो मोग अनुभव केला मात्र तो मोग आमी हेरांक दिवंक शकता. वर्टिकल सेम रिलेशनशीप असलेल्या निमती आमी तो रिलेशनशीप दुसऱ्यां थंय आमी करूंक शकता. तो एक घटन म्हाका आसले ब्रदर ऑलवेन हांगा सिरसी आयिल्ले तेन्ना प्रिचिंगाक येयले तेन्ना नायट ताका वयक आसले वापस बेंगलोर नायट बस. सो ब्रदरान उदक दी म्हण सांगले बॉटलांत. ओके ताका नायट उदक पिवंक जाय म्हणून बेगीन गरम उदक घालन दी म्हणे. सो हांवें हॉट वॉटर घालन ते सम कॅप पुरो घालन दिले ब्रदराक. ओके सो ब्रदरान गेले त्याने चेक करून ना दिसता गेले आणि त्याने आमचे काराचे डिक्कीन त्याचे बॅग असले आणि ते बॅग आणि ते बॉटल पुरो त्याने थंय दवरले. आणि आमी ताका बसाचे टाइम जाले म्हण तो गेली ताका ड्रॉप करच्याक आणि ड्रॉप करून गेले. बस लेट येयले ऑलमोस्ट 1.5 hour आमी वेट करचे पडले. ओके बस लेट जाले म्हणून आमी तशे बसून आसले कारांत. मागीर बस येयले म्हणजे बॅग काडचे गेले आमी फाटल्यान डिक्कीन दवरिल्ले बॅग काडचे गेले आणि डिक्कीन बॅग काडचे गेलतना बॉटलांतलें फुल उदक एम्प्टी पडला पुरा. ओके सो हांव पळयलें पुरो उदक पुरा ना. आतां पिवच्याक थोडे कांय बी उदक ना. आता त्या संदर्भात कोणते एक मनीस जाल्यार कितें करता आसलो कॅप घालून दिला हे. ओके ताका नाईट फुल जर्नी उनुदा जाय ताका मात्र थ्रोट हे म्हणून उनुदा गेल्ले ताणें पिवच्याक. हांवें कॅप समा घालून आसले म्हाका मिस्टेक कॅप हांवें समा घालूं ना बॉटलाची आणि ब्रदरान बॉटल गेले पळयलो पुरा गेला. हांवें पळयला हांवें बी पळयलें ताणें बी पळय केला बॉटल गेला. आसूं सिस्टर उरू म्हूण सांगलें ताणें. ओके हांव त्या संदर्भात म्हाका आयिल्ली चिंतना एक मनीस देवाच्या रिलेशनशिपान आसलो तेन्ना असले अशी आता बाकी संदर्भात इरिटेट जाता आसली की ना कोणाक तरी जर तर एक मनीस देवाच्या उतरान ना जाल्ली जाल्यार त्याचे रिएक्शन कशी उरता आसलेले. तुमकां असले घटने जालात की ना असले थोडे इरिटेट जावनचे असले झाला सडन रिॲक्ट करतात की ना. हे म्हाका रातभर जर्नी करका म्हाका ताळ बी समना ऊन उदक घेईल नाही तू कॅब समा घालून असताना पुरा शेंडून गेला म्हणून होय सांगतातले की ना आम्ही जाल्ले सांगतात. जाल्यार ब्रदर काय ना हांव ताका ऑब्झर्व करते असा ब्रदर बॉटल गेले स्माइल केले असं सिस्टर नो प्रॉब्लेम म्हणे. हांव म्हाका फील जाते असा हांवें सामा घालक आसलेले उदक फुल जर्नी आसा आतां कांय ना उदक पिवच्याक म्हणून. तो ब्रदर देवाच्या उतरान मस्त आशिल्लो गे म्हणून. नाही नाही ब्रदर नो तो हांव ते मला ते ऑब्झर्व केले ते कशी तो एक रिलेशनशिप पण असली तेन्ना ताचे मुखार कशी तो देवाचे मोग हेरांक वळता की म्हण. एक उत्तर बी सांगू ना ब्रदरांना एक सामा घालक असले न्ही सिस्टर कांय बी सांगू ना. ओके ओनली स्माइल मग स्माइल केले असू सिस्टर परवागिला म्हणून झाले नो प्रॉब्लेम म्हणून झाले. मग ते ऑटोमॅटिक त्याने ते प्रयत्न केन सांगलेले नाही ते. ओके ते कळतं ते सिच्युएशन अंडरस्टँड जाता ते नॅचरली ते फ्लो झालं ते रिप्लाय किती रिस्पॉन्स येईल मी ताजे तावन शिकायचे हा मग कसे तो देवाच्या संबंधान आले निमते. ओके तो त्याने तो जो मोग रिसीव केला देवा थावन तो कशी तो हॉरिझॉन्टली स्प्रेड करता की म्हणून ताचे तावन तो दुसऱ्यांक वळता. हे लहान लहान संगती आमच्या जिवितान जातात न्ही. सो अशें होय आमी देवाचो मोग एकामेकां वांटून घेवंका. होय पयलें जाल्यार आमी सगळ्याक टेन्शन करतले आतां कांय टेन्शनच करना सगळे आमी देवाच्या मोगांतच आसता. होय म्हाका ते थॉट इल्ले तेन्ना ते सिच्युएशन जालें तेन्ना हांव म्हाका विचारले देवा तू एक व्यक्तीक कशी बदलता न्ही म्हणून तुझे उतरा मुखांतर एक व्यक्ती कशी बदलता त्याचे चिंतपा विशयान ना त्याचे रिस्पॉन्स विशयान रिॲक्ट जावच्या विशयान
ऑन असा माईक उलंक असल्यावर लागले. प्रेज गॉड. हे एक एक्झाम्पल कशी एक देवाच्यो मोग आमचे भितर असल्यार तो आमचे तावन दुसऱ्यांक कशी ती शांती मिळता की म्हण. होय. बिकॉज त्याच्या भितर शांती असा त्या शांतीत रिस्पॉन्स जालतय. करेक्ट. होय. हा. प्रेज गॉड. Praise God. सो ती तशी वर्क जाता म्हणाय सांगचे प्रॅक्टिकली कशी वर्क जाता म्हण. केन्ना देवाच्यो मोग देवाची कृपा देवाची शांती आमचे भितर केन्ना वाळता ती ऑटोमॅटिकली आमचे तावन दुसऱ्यांक स्प्रेड जाता वाळता आमचे तावन दुसऱ्यांक वाळता. ते कांय प्रयत्न करका म्हणना. आम्ही देवाच्या उतरांत आयल्या उपरांत आम्ही मस्त बदलावन जाल्या. हा. देवाच्या उतर तुम्ही जितान जाऊन आयल्या कळून गेले की ते ऑटोमॅटिक झाले तुमचे चिंता ऑटोमॅटिक ना बदलायला. ऑटोमॅटिकली कृपेवरवींच झालं ते. कृपेवरवी ताका म्हणता तो कृपा कित्याक देवाचे जाणवाय गिल्ले नेमते ते काम झाले न्ही. होय. आमच्यावर काय नाही. पुरा पवित्र आत्माचं करता. आणि की कृपा चढ आणि चढ वाढका म्हळार आणि कित करका. आम्ही आणि देवाची जाणवाय काण घ्यायचंय चढ आणि चढ. करेक्ट. देवाच्या उतर वाचायचंय. हा. त्यांना मात्र ती मल्टिप्लाय जाता कृपा आणि शांती. होय. ना ती शांती केन्नाही अशांती जाऊन बदलूंक शकता की ना. होय. आम्ही देवाच्या संबंधाला पयस केल्यार आमकां अशांती उपजाता ती. हा. त्याचीच फॉर्म्युला. कृपा वळका देवाची कृपा वळका देवाची शांती वळका देवाचे भावार्थ आमचे थंय चड आणि चड जावंका तर आम्ही देवाची जाणवाय घेऊ. देवाचे आणि आमकां दिसांनी दीस तो वेळ आमकां जागेता. आमी सदांय देवाचे उतार सकाळी दर रातीक हें करताना तो नेक्स्ट दिसी त्या वेळार आमकां जाग येता तान परतून देवाचे उतार म्हणजे वाट्यार येताना भाशेन अन्य भाशेन सांगून वयचे सकळ ते ऑटोमॅटीक आमच्या ते बळान तेनी ते ऑटोमॅटीक आमचे पवित्र आत्मा काम करत आसता. प्लीज गॉड. आणि हांव ते ब्रदर ते सिच्युएशन जाल्ले तेन्ना हांव ते पवित्र आत्म्याक विचारलोले म्हाकाय हीच शांती आसूंक जाय म्हजे थंय म्हण. अशें कित तरी जालें तेन्ना आमी सडन रिएक्ट जावन वयतात न्ही. हांवें मागिल्लें त्या दिसा पवित्र आत्म्या कडेन हीच शांती म्हजे भितर वाळूंक आसा. हीच शांती हीच कृपा. प्रेज गॉड. सो जे आम्ही रिसीव केला देवाच्या उतरा मुखांतर ते प्रॅक्टिकली आमच्या जिवितांत घडूंक आसा. अशी ल्हान ल्हान संदर्भांनी ल्हान ल्हान सिच्युएशनांनी तर ती देवाची कृपा देवाची शांती आमच्या भितर काम करता म्हणलें आमकां कळटा. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. तर आयची शिकवण्याची मेन म्हाका हे वर्स कितें फर्स्ट पीटर सॉरी सेकंड पीटर 1:2 ग्रेस पीस मल्टिप्लायज थ्रू द नॉलेज ऑफ गॉड. आणि दुसऱ्या खंयच्या रितीने आमकां हे जावंक सकना. कृपा वळका शांती वळका एकच एक वाट देवाची जाणवाय घेवची. एकूच एक वाट जेजू क्रिस्ता विशयांत समजून घेवची. आता आमी कितें करनासा आता 1 hour जाले आमी जाणवाय काणून तसो. तर आमचे भितर कितें वाडलें. आता कृपा वाडली. वाडली कृपा आणि शांती शांती वाडली. शांती कृपा आणि शांती भावार्थ चढलो. भावार्थ होय. हा. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. तर ही आता किती रिसीव्ह केला आम्ही ते आमचे तावन दुसऱ्यांक वचूंक आसा. होय. नॅचरली ऑटोमॅटिकली. होय. आणि आम्ही आता ट्राय दुसऱ्यांक करनी. होय दुसऱ्यांक आम्ही देवाच्या उतार
त्या झाडा कशें दिसय म्हणून आमकां पवित्र आत्मा म्हणतो आमकां वाट दाखयता मस्त पटी आमी देवाचे उतार दी जे नाका घेवन पवित्र आत्म्या कडेन इसारतना सांगता आनी ताका देवाचे उतार दी ताका गरज आसा म्हणून त्या झाडा आमी दिता ते दिला. देवाचे उत्तर दिवचे जाले पूण असले ल्हान ल्हान संदर्भार आमगेल हम्म. रिएक्शन कितें उरता न्ही ते होय तेंतू कळटा आमचे भितर कृपा शांती वाडते आसा की ना की म्हणून. होय आमी देवाच्या उतरांची भुरगीं म्हणून तें तांकांय कळटा आमच्या रिस्पॉन्स आमच्या आमचे आमच्या रिएक्शन नडत्यावर करेक्ट. प्रेज गॉड. आमच्या नडत्यावर प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. आणि कोणा कितें सांगचें आसा हेच ओनली वर्स हे वर्स हवंय सेकंड पीटर 1:2. तर आम्ही चड आणि चड देवाच्या संबंधांत वाडोवंक आसा वर्टिकल रिलेशनशिप तेन्ना मात्र ते आमचे तावन हॉरिझॉन्टल रिलेशनशिप देवान तो दिल्लो जेजून तो दिल्लो उपदेश कितें आसा न्हू दुसरो उपदेश हांवें केल्ल्या भशेन तुमी दुसऱ्यांचो एकामेकाचो मोग करा तें आमी करूंक तें आमचे तान करूंक न्ही आमचे तान ऑटोमॅटिकली तें जावंक शकता. प्रेज गॉड. तर आम्ही प्रयत्न करून करचे न्ही दुसरो उपदेश पाळूंक आम्ही प्रयत्न करचे न्ही ताका ती फॉर्म्युला बी देवान आपल्याच उतरान दिल्ले आसा कशे ते तो उपदेश आमचे तावन कार्यरूपान जाता की आम्ही प्रयत्न करून गेल्यार एक पटी प्रयत्न करता दोन पटी प्रयत्न करता तिसरे पटी आम्ही गिव अप फ्रस्ट्रेट जाता ना हे जायना म्हणून सोडता आम्ही कित्याक म्हण आम्ही प्रयत्न करता आमगेले एफर्ट घालून उरता आम्ही. प्रेज गॉड. ब्रदर 10:30 की 10 ना टाइम 10 बट तुमकां मुखार व्हरूंक आसा जाल्यार वरी येता इल्लो वेळान. म्हणजे टीचिंग जालें ओके मेन येतत सो मग तुमकां समजलें म्हण चिंता हांव कशी कृपा आनी शांती आमी रिसीव केल्ली आमचे तावन कशी दुसऱ्यांक वाळटा म्हणली कशी आमी दुसऱ्यांक हेरां तें वांटीत म्हणली. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. सो ते एक एक्झाम्पल मुखांतर हांव तुमकां ते क्लॅरिटी मेळ्ळी म्हण चिंता हांव कशी ती शांती आमचे भितर असली दुसऱ्यांक बी वयताना ती जर आमचे भितर अशांती असल्यार आमी दुसऱ्यांक बी अशांती दिवंक पावता. इरिटेशन जातकी ना आमच्या दिसपडते जिवितांत एक एक सन्निवेश आमच्या जिवितांत दिसान दीस येईल तेन्ना आमकां इरिटेट जातकी ना पण इरिटेट केला जाता इरिटेट जात न्ही होय कोणी इरिटेट केला जाता पूण ते जावन यो म्हणटा आमकां इरिटेट जावंक जाल्यार हेचीच एक फॉर्म्युला इरिटेट जावन यो जावंच्या हेचीच फॉर्म्युला सेकंड पीटर चॅप्टर 1:2 शांती नसल्यार आमी इरिटेट जाता प्रेज गॉड. आमचे भितर शांती असल्यार आमी खंयचेय संगती आयिल्ल्या वेळार इरिटेट जाता प्रेज गॉड. जायना न्ही आमचे भितर शांती असल्यार आमी इरिटेट जाता एक्सटर्नल संगती आमचे भितर येईल तेन्ना केन्ना एक व्यक्ती इरिटेट जाता गो तसा त्याच्या माइंडान डिस्टर्बन्स उरता
तेन्ना तो इरिटेट जाता. केन्ना मायंड काम उरता, शांतींत उरता, तेन्ना इरिटेट जायना. कितले इरिटेशन जावचे संगती घडल्यार बी तो मनीस इरिटेट जायना. सो हेका आमी इट इज एक दिसान जावचें न्ही हें, इट्स अ प्रोसेस. तेंत करलें दिसता. तेंत इन जाय प्रोसेस. तांकां तांणी क्वेश्चन विचारचे जाल्यार ते तांकां ताचे आन्सर तशे जाय आसले. ते समजायचे सिस्टर. कोणाक सिस्टर? आतां क्वेश्चन विचारले न्ही तांणी इरिटेशन जाताना हें जाता म्हणून तांणी फस्ट तांणी देवाक स्वीकार केला जाल्यार मात्र तांकां हा जावन मागीर अशें जाता तशें म्हणून फिलींग आसतलें देखून तांणी क्वेश्चन विचारला तें देखून हा तुमचे आन्सर एक करेक्ट मेळ्ळ्यार बरें आसलें. हय. न्ही हांव तेंत सांगचें. आतां आमच्या दिसपट्टे जिवितांत जाय तितल्यो संगती आमच्या जिवितांत घडटा दिसान दीस. आमकां इरिटेट जावचे संदर्भ उरता की ना? इरिटेट जावचे संदर्भ आसतात की ना? मुझे दुए ती इशिने बघितलें. Praise आपका God. आमच्या जिवितांत डेली असले इरिटेट जावचे. हांवें तुमकां जस्ट एक घटन जाल्लें सांगलें. ओके. त्या संदर्भार कशे ब्रदरल रेस्पॉन्स आसलेले, इरिटेट जावचे आसलेलो विशय तो. ओके. ओके. न्ही स्पेशली ब्रदर ब्रदरान स्पेशली ब्रदरान म्हाका थ्रोट मात्र हें आसा, म्हाका हॉट वॉटर घालून दी. ओके. म्हण सांगून गेल्ले उदक. आनी हांवें ते कॅप समा घालूना आनी ते उदक पुरो शेणलें. ते प्रॉब्लेम सकाळी आखेर जाता न्हय. न्ही नायट जर्नी वय स्टार्ट जावना अजुनी. वय उदक नेक्स्ट डे मेळटा न्हय. ते नेक्स्ट टेम्पररी डे न्ही, प्रॉब्लेम. नायट जाय. नेक्स्ट डे पावलतन खंय बी घेवेत. बसार कशे घेता फुल नायट जर्नी. वय ते सकाळी जाताना हें जाता प्रॉब्लेम एंड जाता. ते न्ही ऑन न्ही गोईंग प्रॉब्लेम न्हय न्हय. ना ऑन द वे खातीर गेल्ले. ऑन द वेक जाय टेम्पररी म्हणून प्रॉब्लेम थोड्या घंट्याचे प्रॉब्लेम. आसल्यार बी आमकां तसले संदर्भार आमी कशे रिएक्ट करता. एक आमकां जाय जाल्ले उरता आनी ते अशें जालें. आमगेलें रिएक्शन येता की ना त्या ताच्या संदर्भार. मदीं शांती आशिल्ली तशें रिएक्शन ना. तें सांगतेस हांव. ती शांती कशी आयली? कित्याक म्हळ्यार तो देवाच्या उतरांत देवाक संबंध असले निमते. देवामध्ये आणि त्याच्यामध्ये संबंध असले निमते. आमीच जाल्यार आमची भुरगीं मात्र इरिटेट केले तेन्ना आमी तोंड काडटा की ना? कळ्ळें की आमी बिजी आसा, कितें करते आसात. ना म्हजे तोंड जाता हें. ओके. हांव एक्सेप्ट करता. आनी हांव केन्ना विचारता होली स्पिरिटा कडल्यान म्हाका ती शांती ती शांती जाय की हांव इरिटेट जावन यो म्हूण. स्मॉल मॅटर्स जाता. व्हडली संगती न्ही. कितें आमी बिजी करते रावता. ना भुरगीं तेन्ना येवन आमकां कितें विचारतात इमिडिएटली. म्हळ्यार आमी कितें उलयते आसा ना कितें इम्पॉर्टंट वर्क करते आसा. आमकां मदीं येवन आमची भुरगीं ना कोण डिस्टर्ब केलें आमकां कशें जाता? इरिटेट जाता की ना? आमी तेन्ना रिएक्ट करता की ना? पूण ती रिएक्ट करनी ह्यो जाल्यार आमचे मध्ये शांती असल्यार मात्र जाता. ती देवाची शांती असल्यार मात्र जाता. आमी केन्ना देवाचे जाणवाय घेता, ताच्या विशयान जाणा घेता. ऑटोमॅटिकली कृपा आनी शांती आमचे भितर वळता. ताच्या मुखांतर मात्र आमी रिएक्ट दिना, ओन्ली रिस्पॉन्स दिता. ते रिएक्ट रिस्पॉन्स जावन बदलका नॅचरली. प्रेज गॉड. ते देवाच्या कृपेन आनी शांतीन मात्र जाता तें. आमच्या ओन सक्तीन जायना. जाता सक्तीन जायना म्हणना जाता. 1 टायम 2 टायम जाता. नॉट 3rd टायम. आनी सेम थिंग रिपीट जाले तेन्ना आमी बस्ट आउट जातात. आमचे ओन सक्तीन आमी केले तेन्ना. प्रेज गॉड. तर आमी एंड करया. ओके. तर सगल्यांक समजलें म्हूण चिंता हांव. कशी देवाची कृपा, शांती आमचे भितर चड आनी चड वाडटा म्हणलें.
येस. प्रेज गॉड. कोण एंडिंग प्रेयर करतात? मोगला बाप्पा, आम्ही तुका अर्घ दिता आयच्या या वरच्या शिकवण्या खातीर. आमच्या जिवितांत जायत्या फावटी आमच्या स्वप्रयत्नावरवी आमी आमकांच जायते आमचे शांती समाधान आमी उगडायला. कित्याक तुझे उतार म्हणटा देवाक, खऱ्या देवाक आनी ताच्या एकल्याच पुताक ताच्या उतरां मार्फत जाणा जाल्ल्या वरवीं अधिक मापान शांती आनी कृपा वाडत वाडत येता म्हूण. म्हणजे तुवें आमचे पासून तूं कितें केलाय, आमकां ह्या संवसाराक कित्याक धाडलाय, तुझ्या पुता मार्फत आमच्या सल्वासा पासून कितें पुराय येदोळस संपयलाय. आनी मुखल्या जिवितांतय तुज्या सांगाता आमी सस्ताचे जिवीत हांगा आमी चिंता मेल्या उपरांत न्ही हांगा जावंसू ते सुरू जाल्ले निरंतर तुज्या सांगाता जिवंक आसा. हरी एक आमी जाणा जाल्ल्या वरवीं आमच्या जिवितांत ती कृपा वाडटा. ते कृपेक आमी केदाळा भावार्थ घालता तेन्ना मात आमच्या जिवितांत ती कृपांत असली सकत अनुभव करूंक जाता. म्हणल्यार सत आमकां उगड्यापे केल्ल्या पासून आमी तुका अर्घ दिता. त्या पासून तुज्या कृपे खातीर आनी तुज्या शांती खातीर आनी तुज्या सद्या भावार्था खातीर आनी तुज्या उतरा खातीर आनी तुज्या मोगा खातीर आमी तुका अर्घ दिता. अशें चड आनी चड आमी तुज्या चड उतरांत वेळ करसून तुज्या विशयांत जाणा जावन आमच्या जिवितांत तुजी कृपा आनी शांती वाडोवन एकामेकांतय वांटून घेवन तुज्या नांवाक महिमा जावंक दिवंक हो करूंक लागता. हे मागणें करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मार्फत. आमेन. Amen. 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 Thank you, sisters. Thank you, sister. Thank you, sister. Thank you all. Thank Praise you. Thank you. Blessed night. God.